जय प्रणाम तुका गुलस्ता जय जय तुका जेसो जान तुका जेसो बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आजच्या दिसा आमकां देवाचें उतर फावो जाला. लुकाचो वांजेल 9 अध्याय 22 ते 25 वाक्या. लूक चॅप्टर 9 वर्स 22 to 25. उपरांत तो म्हणालो, मनशा पुतान जायतें सोसूंक जाय. मातपर्यांनी प्रधान याजकांनी आनी शास्त्रांनी ताका इन्कार करूंक जाय. ताका मारूंक जाय आनी ताणें तिसऱ्या दिसा जिवन जावंक जाय. उपरांत समेस्त लागीं उलोवन तो म्हणालो, कोणी जर म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता तर तो आपणाकच इन्कार करूं. आपलो कुरीस दिसान दीस उखलून घेवं आनी म्हज्या फाटल्यान येवं. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता, पूण जो कोण म्हजे पासून आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव निजाकी वाटयता. मनशान आपलो जीव होगडावन वा आपणाचो नाश करून सगळो संवसाराचो जडलो सुमणिया हातूंत ताका कितें फायदो. आज जेसू ह्यो दोन वाटो तो आमकां दाखयता. एक जिवीत जोडची वाट आनी एक जिवीत नाश करची वाट. तुका खंयची जाय म्हणून सांगता, खंयची जाय तूं वेंचून काड. जेजूचो पाटलाव करताय जाल्यार तुवें कश्टांक तयार रावंक जाय. तुज्या जिवितांत येवचे ते कश्ट ते सोसून व्हरूंक देव तुका कृपा खंडीत जावन दिता. पूण कश्टांतून आमकां मेकळे करूंक हे जेजूतान मेकळे करूंक कोणाच्यांनी साध्य ना. देखून जेजूचो पाटलाव करताय जाल्यार तुजो कुरीस काणगे म्हणून तूं आसा बरी. तुजो आतां प्रॉब्लेम तुजे कितें आसात, तुज्या जिवितांत कितले समस्या आसात, तुज्या जिवितांत आयिल्ली पिडा शिडा जावंक पुरो, या तुमच्या जिवितांत आयिल्ली सलवणी जावंक पुरो, या तुज्या जिवितांत आयिल्ली कश्ट अनवार जावंक पुरो, या तुज्या जिवितांत आयिल्ले जे रिणाचे कितें भार आसले जावंक पुरो, ते सगळे काणगेवन तुजेचो पाटलाव कर म्हणून सांगता. ते सगळे सांडून पाटलाव करूंक जे आपण दिना जेजू आज आमकां. सर तुजो कुरीस घे, कुरीस कोलो कुरीस तुज्या जिवितांत आसा ते सगळें काण घेवन तूं जेजूचो पाटलाव करता आसतना जेजू सांगता म्हजो कुरीस काणगे म्हळ्यार म्हजें वजें व्हावोंक हळू म्हणटा जेजू. देखून आज आमी आमच्या जिवितांत व्हडलें वजें काण घेवन आमी सुम्या सांगता समकताना ह्या संवसाराच्या आशा आकांक्षेक आमी भुलनासतना कुडीच्या वडण्याक आमी दादोशी करिनासतना मुखार आमी जिवंक वेद ताचे सांगता जिवंक फुडें सरता जाल्यार खंडीत आमचे वयर आयिल्ले कश्ट अनवार पिडा शिडा निरासपण सलवणी सगळें जेजू काण उडयतलो आनी सुशेगाद आमकां जिवंक ताचे सांगता आमकां एक वर्त अवकाश आमकां मेळटलो मोगाच्या भावा आनी भयणी. देखून आमी आनी मुखार जेजू ही उतरां कित्याक सांगता म्हळ्यार मडतीरपणाक आमकां तो तयार करता. दोगदोनी येतली. आतांत जायते आमी पळयता दोगदोनी क्रिस्तांवांचेर येवचे. बरें का हांव मागण्याक गेल्ल्या वेळार ते दोग तेग जण म्हाका मेळ्ळे. ते पुरा स्थितीन 4-5 म्हयने पुरा जैलांत पडिल्ले सुवार्ते खातीर. पूण जाल्यार तांणी तांचे कितें त्या आत्मीक तरान ते कितें वाडवळ आसले ते तांणी सांडू ना. आनीक बळादीक तरान सेवा करतात, आनीक बळादीक तरान सुवार्ता प्रगट करते आसात. पूण आमच्या पंगडाचे न्ही, दुसऱ्या पंगडाचे जाल्यारय देवाची सेवा करतात. कितले कश्ट जाल्यार सोम्या खातीर सोसूंक तयार आसा. तुमी पळयात जाल्यार नॉर्थांत आनी पुरा ह्यो पुरा संगती आमकां पळोवंक मेळटात. देखून आज जेजू आमकांय हे खेळ जाला. आमच्या गांवांत सावदी आमच्या एक फावटी दोगदोनी सुरू जाल्यार तुवें हांवें आनी तुवें कंगल जायनासतना घट्ट धैर्यान रावन भावडतान विश्वासान रावन जेजूचो पाटलाव करूंक जेजू आज आपण हें दिता. हाचे पयले वचप आमी पळयल्यार द्वितीनियम पुस्तकांतले 30 अध्याय ते वाक्या 15 मुखार अशें सांगता. पळय आज हांव तुज्या मुखार जिवीत आनी सूख, मरण आनी दूख हांव आज तुका दिता. पळय दवरता म्हणटा. पळय आज हांव तुज्या मुखार जिवीत आनी सूख, मरण आनी दूख. जिवीत तातूंत रेगल्यार तुका सूख मेळटा आनी एका कुशीन मरण आनी दूख. दोन वाटो देव आमकां दाखयता. इस्रायल परचेक दोन संगती हांगा सांगता प्रवाद्या मारिफात.
तुका जिवीत जाय गे, सुख जाय गे, या मरण जाय गे, दूख जाय गे, विसरून काडूंक देव आमकां आपण दिता. आज तुका दिता ते सर्वेस्पर तुज्या देवाचे उपादेश तूं आयकशी जाल्यार, सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग करशी जाल्यार, ताच्या वाट्यांनी तूं चलशी जाल्यार आनी ताचे उपादेश कायदे नियमां तूं पाळशी जाल्यार तूं जियेतलोय. मस्त संगती आमकां आज आमचे दोळे मुखार दवरता. एक देवाचे उपादेश तूं आयकशी जाल्यार, सर्वेस्पर तुज्या देवाचो तूं मोग करशी जाल्यार, तूं ताच्या वाट्यांनी तूं चलशी जाल्यार आनी कायदे आनी नियमां ताची पाळशी जाल्यार तूं जियेतलोय. तूं मात्र न्ही, मुखार सांगता, तुजी संतत वाडटली आनी तूं तुजे अधीन करूंक भितर सरता त्या देशांत तो तुजेर आशिर्वाद घालतलो. आमकां हो देश दिला, हो गांव दिला आमच्या देशांत. जावंक पुरो तुमी खंयच्याय देशांत आसूंक पुरो, खंयच्याय तुमी गांवांत आसूंक पुरो, पूण देवान थंय तुमकां दवरलां आनी त्या गांवांत, त्या देशांत, त्या तुज्या घरांत देव तुका आशिर्वादीत करतलो. तुजी संतत थंय वाडयतलो. देवाचेर विश्वास दवरून, भावार्थ दवरून आनी खंयच्याय पितीसपणाक आमी वळख जायनासतना देवाच्या उतराचेर, देवाचे उपादेश सारके आमी पाळटां जाल्यार आनी खालसांत हांव देवाचो आमी मोग करता जाल्यार काय ते ताजे कायदे नियमां तितले कांय कश्ट न्ही म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. आनी मनशांक जावचे बरीत ताणें कायदे नियमां दिल्यात ते पाळशी जाल्यार आनी ताच्या वाटांनी तूं चलशी जाल्यार तुका आशिर्वाद मेळटलो. तूं जियेतलोय, तुजी संतत वाडटली आनी तूं भितर सरता त्या गांवांत जावंक पुरो, त्या देशांत जावंक पुरो, हांव तुका आशिर्वादी दितलो म्हणटा देव. देखून व्हरते आज हांगा देतिनिया पुस्तकांत सर्वेस्पर देवाचीं उतरां, तशेंच आज लुकाच्या वांजेलांत वाचले आमी जेजूचीं उतरां. एकामेका ताळ पडटात. देखून हांगाय देवाचो पाटलाव करूंक देव आपण दिता, हांगा जेजूचो पाटलाव करूंक जेजू आपण दिता. देखून सर्व आमच्या जिवितांत आयलेले जावंक पुरो ते कश्ट, अनवार, पिडाशेडां, निराशपण आमी कांगाल जावचे नाका. आमी हे संवसार हे तात्कालीक मोगाच्या भावानी भयणी मस्त जाणांचे जिवितांत पळयल्ले आसा. आज कली पुरा पिडा, आल्लें पुरा दुडू भांगर सगळें लुकसाण जाल्लें. प्रत्येक फाटीं तांकां ताच्या वर्तें देवान दिल्लें, तांकां बरी भलायकी दिल्ली. अजूनय जायते जण मरता म्हूण सांगले सयत अजूनय जिवंत आसून जेजू सांगता जियेतले, साक्ष जावन जियेतले जायते जण आसात मोगाच्या भावानी भयणी. देखून आमी कांगाल जावचे नाका. आमचो भावार्थ पळय, आमचो भावार्थ विश्वास दवरया जेजूचेर. बिलकूल तो आमच्या बगलेन ना, आमच्या भितर आसा. हे आमी समजून काडया. देव आमच्या बगलेन ना, आमच्या भितर आसा. पवित्र आत्मा आमच्या बगलेन ना, तो आमच्या भितर आसा. बाप आमच्या बगलेन ना, तो आमच्या भितर आसा. बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा आमच्या भितर तो जियेता. देखून आमी देवाची मंदिरां. देखून जेजून सांगलेलें आमकां इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे सांगत आसा, आमचे भितर आसा, आमचे भितर जियेता. देखून आमी कांगाल जावन आमकां कोणी नात म्हूण सांगचें नाका. आमी अनाथ न्ही, आमी विधवी आनी कोण तिमी कोणूच कांयच विशयान कांगाल जावचें नाका. कित्याक देव आमचे सांगत आसा, आमचे भितर आसा. आमकां तो जियोंक शिकयता. सगळ्या कश्ट अनवारान ते तो भायर काडटा. जावंक पुरो आज आमकां थोडे कश्ट आसा जमगुरो, पूण एक पिडा येता खंडी जावन ती कशी गूण जाली, कशी आमचे तान पयस गेली म्हणून ते एक फावटी कळना. हे सगळें देवा तें आसतना देवा सांगता आमी जियेतना हें सगळें आमकां पळोवंक मेळटा आनी तशेंच आमकां भोगूंक मेळटा. कित्याक देवाचो मोग वर्तो जावन आसा, जेची सकत वर्ती जावन आसा. आमी आज तेंच मागया, जेजू तुज्या पुनर्जिवनपणाची सकत आमकां दी जेजू. हे संवसारांत आमी जैत व्हरूंक, हे पातकातावन आमकां मेकळें कर जेजू. आमकां मतीक समाधान दी. आमच्या काळजांत ती आसली ती वायट भोगलां सगळीं काडून उडय जेजू. नव्या जिविताच्या वाटेन आमकां चलय. काकुळतीक आनी कृपेक आमी वळख जावया. जेजूची काकुळट आनी कृपा विशेश जावन आसा. हे दोनाक आमी वळख जाता जाल्यार हे आमकां मेळटा जाल्यार संवसारांत आमी बागिस्त जाय. देखून आज तेंच आज आमी सुम्या कडेन आमी मागया. आमच्या बाबा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां दाळणीन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवारा. आमेन. नमान मरिय कृपेन भरलेले सुमतीजे सांगता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फॉल जगश्यन जेजो
भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा आपल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र सुमेस्तांक देव बरें करूं. आयचो बरो दीस तुमकां मागता.